Sorves borratzo porvor, sortongra boros vordo, sorves borratce mondi, soglam boros uns vorde, deva jadongrar zuduya, da jamondiran sumuya, deva jadongrar zuduya, da jamondiran sumuya. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस दिवं. ही पवित्र मिसाचे भेटीचे इंतेस हांव भेटयता. किरीत भाशेन आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागून प्रिसिल्ला फेर्नांदीस हिच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन साबार बेसांवां ओत म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी तिचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच दुसरें आमच्या बाबा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. किरीत भाशेन मागुया बुलेन बारेटो. ही आमची भयण कॅन्सराचे पिडेक सांपडलेली आसा. हे पिडेंतली ती नितळ निर्मळ जावंक नव्यान भलायकी तिका मेळूंक तिचे पासत मागुया. त्याच बराबर बरी भलायकी मागता स्टेलन वाज. तशेंच आयचे दिसा वाडदीस समारंभता वेलोनिया कार्दोजो आनी आपल्या किरीत भाशेन नोकरी मागता रॉडनी कार्वालो. आयचे दिसा हे पवित्र मिसाचे भेट भेटयता फादर स्लेटर आलेमाव. सांजे दी आरियल हे फिरगोजेचो पादकुर्तो गांवान चिंचोणेचो. आमी ताका तुमच्या नांवान माये मोगाचो येवकार दिता. तशेंच आमच्या बराबर आमचे गांवचे दोग पूत आसात फादर आयरिस आनी फादर स्टॅनली. तांकांय आमी तुमच्या नांवान माये मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, देव आमचो रोचणार, आमचो सांबाळणार, आमचो पेकोडणार. देवाचेर पातयेवन रावप म्हणल्यार सोंसणीकायेची आनी कुशालकायेची पदवी. आयच्या त्रेजनाचो विशय सोंसणीकाये वरवीं जेजू रिगूंत रावुया. जायते पावटी आमच्यो गरजो वो मागलेली मागणी पूर्ण जायना तेन्ना आमी निराशी जाता, दुखांत पडटा, आमचो बावाट घुस्पोता आनी पवित्र सोबेत पयस जाता. असल्या वेळार जेजूक रिगून रावचे सुवातेर आमी ताका ओकमान करता आनी देवाच्या उतरा पोरमोणे चलची वाट सोडून वेगळे वाटेन आमी वेता. देवाची येवजणे प्रमाणे कांयच जायना. आपलो वेळ पावतोच तो आमच्या जिवितांत उगडापी करता. असल्या वेळार आमी सोंसणीकायेन आनी मातमेपणान चलूंक जाय. बऱ्या मोनाचे मागणे करूंक पवित्र आत्म्याच्या बोलान सोंसणीकायेन देवाच्या उतरा पोरमोणे आमच्या जिविताची पावलां मारूंक, आमचो बावाट बोरवोसो आनी मोग चोडूंक, सासणीक वाट चलोवंक आमकां सोंसणीकायेची मनशां कोर म्हूण जेजूची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या तेरेजनांचो विशय भयणीन आमचे मुखार शुद्ध उतरांनी मांडलेलो आसा. आनी खऱ्यांनीच जेजू सोवे आमी रिगून रावतले जाल्यार सोंसणीकायेची आमकां गरज. सोंसणीकाय पेल्या सोवे आनी सोंसणीकाय देवा सोवे. पूण जायते पावटी घोडेक सोंसणीकाये बदलेक
रागान आमी आमचें जिवीत जियेल्या निराशीपणान आमी आमचें जिवीत जियेल्या जेन्ना आमची मागणी देवान शार्तेक पावूंक ना तेन्ना आयज असल्या आमचे चुकींचो असल्या आमच्या असोकतायेंचो उगडास करून त्याच दुनिया देवाचें बोगसणें मागून घेवया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया सोरपोत वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मोसो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागी सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरान प्रार्थून मागता सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्याका कुतकुर सोम्याका कुतकुर काहाकु उत्कुर Kristaka kuhutkur Kristaka kuhutkur kahaku utkur Somyaka kutkur Somyaka kutkur kahaku utkur प्रार्थुया के वेळार मोगळ भाव भयणो भावार्थान भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आमची मागणी दोनया देवाक उबारुया सुस्निकायेची मनशां आमी जावंक जेजू सवें रिगून रावन ह्या भाग्यवंताक फुडें घालून आमची मागणी त्याच दोनयांक उबारुया सोरपोत वेदार देवा भाग्यवंत आंतोनीच्या विणवणेन तुजी देणी आमकां भरपूर दी आनी आमच्या काळार आमकां शांती लाभय म्हूण कालतेपुणी आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन भागिवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां बासायलां तें जिवीत पोरगोटूंक देवाचे कोशे पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचो दोर्नदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजूस कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं म्हज्या मागण्यांनी तांबो नासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितळ अंतस्कोणान हांवूय ताची सेवा करतां देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता देवान आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना बोगोर गोटायेचो मोगाचो आनी आप दोमावणेचो म्हणटूच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लॉजचें न्हय देवाचे पोदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय पूण आपली येवजण शार्ती पावोवचे खातीर आनी आपल्या कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित जावपाक आपयल्यांत ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवें काळा आदीं आमकां दवरलोली आसली पूण
जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिसती पडलो तेन्ना मात ती कुरपा पावली. ताणें मोरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानांचो परगटणार धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास देवला तें हांव जाणो. आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो तेवो तो दीस ये पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची वडपकार. ह्या आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. सगळीं म्हणुया. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. स्वर्ग तुजें तिकाण, तूंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोठ लायलोले आसतात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपले गोरकानीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमकां आमच्या देवान आमची काकूट कोरिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची बिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा आसली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जाय तो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव दवरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेखी ती म्हजो जीव खातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय दवरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्याचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां बेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता? सोम्याचें शुभ वर्तमान. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेजेनांत वांटो घेता आसतना आयचे दुसऱ्या दिसाक एक अर्थाभरीत विशय सोंसणीकाये वरवीं जेजूंत रिगून रावया आमचे मुखार दवरलेलो आसा. आनी हो नियाळ फुडें व्हरता जाल्यार ह्या विशयाचेर आमी आयज लक्ष घालता जाल्यार एक घडणी
जी हांवें वाचलेली ती तुमचे मुखार दवरता. ही घडणी एके उस्तुरीची, सोंसणीकायेन बोल्लेल्या उस्तुरीची. कितें घडटा तें अशें, तिका एक गोरकार आसता आनी हो गोरकार आपणाचे बायलेक सदांच दुबावतालो. कितेंय ती करी, कोणाचे लागीं ती उलय, सदांच ताच्या मनान दुबाव भितर सोदताले. तांच्या एकवटाक एक चेडो भुरगो जल्मता आनी तेन्नाय ताच्या मनान दुबाव येता. ओ म्हजो पूत काय, ओ तूं आनी कोणाचे बरें वचून ह्या भुरग्याक तुवें जल्मांत हाडला काय, असले साबार प्रश्न ताचे मुखार येताले. परतून परतून आपणाचे गोरकानीच्या विस्वाशीपणाचेर प्रश्न तो करतालो. आनी तेन्ना ही बावडी ओस्तोरी सोंसणीकायेन हें सगळें सोंसता. कांयच ताका म्हणिना, रागान जबाब दिना. एक दीस सायडीन आसलेल्या एका याज्ञिकाक ती भेटता आनी ह्या याज्ञिकाक ते सगळें सांगता, पळय, हे भाशेन म्हजें जिवीत आसा, तुजे लागीं कितेंय करूंक जाता, देवा लागीं मागोन म्हाका आदार दिवंक जाता जाल्यार तूं मातशें कर. आनी हो याज्ञीक ताच्या घरा वता, ते उस्तुरेच्या घरा वता. घरा वचून त्या दादल्या लागीं उलोवंक लागता. तरी आसतना हो रागान बोल्लोलो दादलो, हो बापूय आपणाच्या पुताक मानून घेवंक कधीच तयार आसना. आनी शेवटी तो याज्ञीक त्या बाळकाक, 3 ते 4 म्हयन्याच्या बाळकाक आपणाच्या खांक्यांत घेता आनी त्या बाळकाक सांगता, तुज्या बापायक सांग तूं कोणाचो पूत तो. टेल युअर फादर दॅट यू आर हीज सन. आनी मोगाळ भाव भयणो, आमी जाणाव 3 ते 4 वर्सांचे म्हयन्याचें भुरगें जाप काडचें ना म्हणून. तरी आसतना त्या दिसा तो चेडो भुरगो, हो 3 ते 4 म्हयन्याचो चेडो भुरगो उलयता आनी आपणाच्या बापायक सांगता, यू आर माय फादर. आपणाच्या बापायक पळयता आनी म्हणटा, तूं म्हजो बापूय. आनी हो बापूय रडूंक लागता. मिलाग्र घडटा. मिलाग्र न्हय, तो चेडो उलयता ती, पूण मिलाग्र ती सोंसणीकायेन आसलेल्या वस्तुरेक आपणाचो गोरकार परतून मेळटा. मोगाळ भाव भयणो, काणी तुमच्या मुखार दवरल्या. ही काणी सोत वा ही काणी फोट तें तुमी म्हाका सांगचें. काणी तुमच्या मुखार दवरल्या. ही काणी सोत वा ही काणी फोट, ओ फिक्शनल स्टोरी, हें तुमी म्हाका आतां सांगचें. काणी स्वताची ओ काणी फोटीची, ओ बिस्ती आहा ते पुस्तकार बरयलेली. कितें दिसता? स्वताची. मोगाळ भाव भयणो, स्वताची. आमी म्हणटात बाग्योंत आंतोनीच्यो 13 मिलाग्र्यो सुबेज आसतल्यो, सोबार्ताच्यो मिलाग्र्यो आमच्याय जिवितांत घडल्यात. पूण त्या 13 मिलाग्री मदें ही एक मिलाग्र वर्तता. तो याज्ञीक आनी दुसरो कोणूच न्हय, पूण तो याज्ञीक बाग्योंत आंतून वर्तता. त्या भुरग्याक सांगता, तुज्या बापायक सांग तूं कोणाचो पूत तो. आनी हो ल्हान सुपुल्लो 3 ते 4 म्हयन्याचो भुरगो उलोवन म्हणटा, तूं म्हजो बापूय. खऱ्यांनीच मिलाग्र घडटा. खऱ्यांनीच मिलाग्र घडटा. मोगाळ भाव भयणो, पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानान असल्याच सोंसणीकायेची खबर आमकां मेळटा. बाग्योंत पावलू बोणकुणींत आसा आनी बोणकुणींत जावन तिमोथाक तो चीट बरयता, सोंसणीकायेची चीट. तो सांगिना ताका आपूण निराशीपणान बोल्ला, आपणा लागीं कांयच करूंक जायना आतां. ना, सोंसणीकायेन बरयता कितें तुवें करूंक जाय. बोरवोशाची चीट ती. मोगाळ भाव भयणो, बाग्योंत पावलून म्हणूंक जातालें हांव बोणकुणींत आसा, निराशीपणान बोल्ला. ना, बाग्योंत पावलू जेजू सोवे रिगून आसलेलो मनीस आनी हाकाच लागून तो ही चीट ती मोगाक बरयता. ताका सांगता, पळय, मोगान जिवीत सार, आपदमवणेन जिवीत सार, आनी तेन्ना तुंवूय जेजू सोवे रिगूंक पावतलो. सोंसणीकायेन जिवीत सारल्यार तुंवूय जेजू सोवे रिगून रावंक पावतलो. जाल्यार शुभ वर्तमानाकूय असलीच एक ओस्तोरेची खबर, विधवेची खबर. जेजूच्या काळार विधवांक ओ विधवे उस्तुरेंक चड मान नासलेलो. तरी आसतना ही विधवा उस्तुरी आमकां सोंसणीकाय कशी दवरची तें शिकयता. ही विधवा उस्तुरेक मान आसूंक ना, तरी आसतना सोंसणीकायेचें जिवीत कसलें जावचें हें तें आयज आमकां शिकयता. नितीदाराशी वेता ती, ताका सांगता, पळय, म्हजी एक केस आसा, तुवें सुटावी करूंक जाय
आनी हो नितीदार ना म्हूण ताका मनशाचो ना म्हूण देवाची भिरांत आसलेली तरी आसतना परतून परतून ही उस्तुरी येता, परतून परतून आपणाचे मागणे ती आपल्या मुखार दवरता. कितली सोंसणीकाय ते उस्तुरेक आसूंक ना जाय. परतून परतून जाणा ती ताचो जबाब न्हयकारान जातलो, जाणा ती ताचो जबाब न्हयकारान जातलो, तरी आसतना वेता, तरी आसतना वेता. मोगाळ भाव भयणो, आयज ही विधवा उस्तुरी बागयोंत आंतोनीची मिलाग्र आमकां कितें शिकयता ताचेर 2 संदेश आमी घेवया आनी आमच्या जिविताक आमी लावंक जाता जाल्यार दुबाव विरेंत लावया. सोंसणीकाये वरवीं आमी जेजू सवे रिगूंक रावन पावतल्या. आनी हे 2 संदेश मोगाळ भाव भयणो, पयलो संदेश सोंसणीकाय पेल्या सवे आनी दुसरो संदेश सोंसणीकाय देवा सवे. मोगाळ भाव भयणो, आयच्या संवसारांत राग वाडत आसा, झुजां वाडत आसात. कित्याक लागून? कित्याक ह्या आयच्या संदर्भान राग आमकां सगल्यांक येता. कित्याक तो दुसरो मनीस म्हज्या मना प्रमाणे बसना म्हणून, तो दुसरो मनीस म्हाका जाय ते भाशेन वागना देखून हें पयलें व्हरतें कॉज आमकां राग येवंक. म्हजी गोरकान म्हाका जाय ते भाशेन वागना, म्हजीं भुरगीं म्हाका जाय ते भाशेन वागना, म्हजी शेजारी हांव कितें चिंता ते भाशेन चिंतिना. आनी ताका लागून ही सोंसणीकाय उणें जायत वेता. मोगाळ भाव भयणो, सुरवातेच्या उतरांनीच आमकां मेळ्ळा देव आमचो रोचणार, आमचो सांबाळणार. आमकां सगल्यांक हांगा बसून आसतल्यांक ताणें रोचल्यांत आनी ताणें रोचल्यांत जाल्यार आमी सगळीं ताची रोचना बरी रोचना, बरी रोचना वेगवेगळे भाशेन आमी कोणूच मनीस हांगा बसतलो एक सारको न्हय. वी आर ऑल डिफरंट, बट इन दीस डायवर्सिटी लायज अ युनिटी. आमी वेगळीं तरी आसतना भुरगीं त्याच देवाची. ताका लागून मोगाळ भाव भयणो, हें चिंतप भायर काडूंक गरजेचें. घडये तो मनीस म्हज्या मना प्रमाणे बसना, आसूं दी, आसूं दी, सगळीं म्हज्या मना प्रमाणे कशीं बसतलीं? हाव वील दी अदर पर्सन थिंक लायक मी? आनी हें चिंतप जर हांव कुशीन दवरतां, सोंसणीकाय म्हज्या पेल्या सवे हांव दाखोळ करतां. ते उस्तुरेनूय म्हणोंक जातालें, बागयोंत आंतोनीच्या मिलाग्रींतल्या उस्तुरेन म्हणोंक जातालें, म्हज्या गोरकाराक हांव सोडून दितलीं, सदांच म्हाका तूं दुबावता, वच, हांव म्हज्या घरा वेतां. ना, सोंसणीकायेन बोल्लोली उस्तुरी, सोंसणीकाय पेल्या सवे. दुसरो संदेश मोगाळ भाव भयणो, सोंसणीकाय देवा सवे, सोंसणीकाय देवा सवे. आयच्या ह्या फास्ट संवसारांत सगळें जें एका बटनांनीच जाता. तूं एक बटन मार, तुका जेवण घरा लागीं येतलें. तूं एक बटन मार, तुजें ट्रान्झॅक्शन जातलें. असल्या समाजांत आमी देवाकूय हे फाशींत घातलेलो दिश्टी पडटा. देवा लागीं हांव मागतां, देव म्हाका जबाब दिना. बागयोंत आंतोनी लागीं हांव त्रेजनांत वांटो घेतां, ताचे लागीं मागतां, तरी पूण म्हज्या मागण्यांक फळ मेळना. पिडा म्हज्या घरांतूच आसा, म्हजे कोश्ट वाडत आसात. मोगाळ भाव भयणो, देवाक खबर आसा तुज्या मागण्यांक जबाब केन्ना दिवचो तो, आनी तुज्या फायद्याक जाल्यार तुका दिवचें हेंवूय ताका खबर आसा. कित्याक आमी सगळीं त्याच देवाचीं भुरगीं. मोगाळ भाव भयणो, ताका लागून सोंसणीकाय पेल्या सवे आनी सोंसणीकाय देवा सवे गरजेचें. कितलेय निराशेपण आमच्या जिवितान भितर सरूं, कितलेय कोश्ट आमच्या जिवितान भितर सरूं, कितली पिडा आमच्या जिवितान भितर सरूं, एक सदांच उगडास धरुया आनी ताचेर हो नियाळ सोंपोवया. मोगाळ भाव भयणो, डू नॉट टेल युअर प्रॉब्लम्स or do not tell your God how great are your problems. Do not tell your God how great are your problems, but tell your problem how great is your God. तुज्या देवाक सांगू नाका तुजे कोश्ट, तुजी पिडा कितली व्हडली ती, पूण तुज्या कोश्टांक, तुज्या दुमाळ्यांक, तुज्या प्रश्नांक सांग तुजो देव कितलो व्हरतो तो. आयज हीच कृपा आमकां दुरेकल्याक मागून घेवया. सोंसणीकायेन पेल्या सवे एकामेका सवे आनी सोंसणीकायेन देवा सवे आमी वाडूंक ह्या मिसान बागयोंत आंतोनीचे मजतीन आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्याच भाग्यवंताक फुडो घालून आमची मागणी आमच्यो गरजो ताका उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवड्या भाशेन आपले पोजेची परिस्थिती वळखून तांकां सोंसणिकायेन आयकून आनी समजून घेवंक तांकां दयाल कालीज फावो जावंक बापाची कृपा मागुया. दोनया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका धर्माचे खाशेलेपण वळखून घेवंक जिवीत दिवपी आनी पोजेचो एकचार बांदतले निर्णय घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दोनया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. ह्या त्रेजेनाच्या दिसांनी भावा भयणींनी आपली गरजो 7 हातोनीच्या हातान घालता. 7 हातोन जावन आसा देवाचो नमुणो. ताणें सदांच देवाचो मोग केलो. ताची आज्ञा आपल्या जिवितांत पाळली आनी सोंसणिकायेन देवाच्या उतराचेर आपल्या जिवितांत चल्ली. तर आमी त्याच जेजू लागीं आमकां तसलेंच जिवीत फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दोनया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. समाजांत भायर आयलोले आसोवे, दुस्मान आसोवे, दुखवलेले आसोवे, वायटोवी आसोवे, बरे तरेन वागूंक ताची परिस्थिती समजून घेवंक तांचे सवे मोगाल जावंक ताच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक देवा लागीं मागुया. दोनया देवा आयक आमचो तळो मुक्तीपणान मारता उलो. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. आमी गिरीत भाशेन सोंसणिकायेन पेल्या सवे वागूंक आनी सोंसणिकाय तुजे सवे दवरूंक आमकां शिकय. हे मागणें करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पेटोनी वेलार किताब घेवया C39 ओंडिया आनी सोर्या पुरी. C39. ओंडिया आनी सोर्या पुरी तुका बाबा निरोग दवरी. आमकां दिता जेजू पुरी. आमकां दिता जेजू पुरी. बाबा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मांस रोगोत जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिकटून रावं दी. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आंतून तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर. आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकलूत दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सोर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता. सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भोगताच्या मनाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या बागिवून जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणीन तूं तिका गिन्यानान उसवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर्व देवदूतान सांता भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तोलबाराचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संसार भोल्यान तुज्या वैभवान. होसाना ओ स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरून सोसूंक आपकोशेन तो बरादीन जाल्लो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ. सोम्या तुजे मरण आमी समोरता आनी तूं बरो येसू तुजे पुनर्जीवन पर करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा अखेर पितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान उतरून गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बायगूंत आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, बायगूंत जुजे तिजो पोती, बायगूंत आंतोन, बायगूंत देवदूतां आनी सवकाळणी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगता तुका वखणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमान तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमोशान उतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोतवे आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकुतकोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकुतकोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोरपोदवेदार देवा बाग्यूंत आंतुनीच्या ह्या त्रेजनांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांताय सुर्गीच्या जेवणाचें देवीक बोळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचें देणें सुपूर्णायेन सांबाळूं आनी तुवें दाखयलोल्या सोडवणीच्या आनी सोंसणिकायेचे वाटेर आमी चलूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणानो एक दिनवासनेचें उतर फादर स्लेटर हालेमांव आका कांय बरे तोत्तोरेन आयच्या विशयाचेर ताणें नियाळ केला आनी देवाच्या उतराची मोडणी ताणें कांय बरे तरेन केल्या आनी आमकां सगल्यांक देवाच्या उतराचो मोग ताणें आमकां उक्तो केला. ह्या पासत फादर आमी तुजेर आनी तुज्या मुणयारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार.
फळादीक मागणे सांत आंतोनीक ए भाग्यवंता सांत आंतोन भक्तां मदें बो बोल्या आनी मोवाळ्या त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शिगुणा पासत आनी सावरून आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें तेणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचे ह्याच संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणाकूच भोगताक दिले ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उच्चारूंक तें उतर गोरजेवतांचे मागणी आयकूंक उपोरद्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवें केन्नाच निर्फळ जाली नात पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चड फोडटल्यांक सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली भायर रावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोर्निस्ताय पळयोवन ताका आदार दिल्ल्या बोगोर तुज्यान रावो नोजो आसलें दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाताय बोवूच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमीर पडला तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज किरीत भाशेन ह्या वेळार भावार्थान तुजे मागणे भाग्यवंत आंतोनी मुखार उबार भावार्थान आमी आयल्यांत भावार्थान तुजे मागणे भाग्यवंत आंतोनीच्या पांयां सोरशी उबार किरीत भाशेन आपल्या पासत माग म्हूण सांगलेल्या भावा भयणीचो उगडास करून तांचे पासत मागुया सगल्यांक आमकां मागण्याची गरज किरीत भाशेन पिडेवंतांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया तरेकवार पिडा आमच्या जिवितान आसा जायती आमी कश्टवतात आमची पिडेक इलाज मागुया आयच्या दिसा आमी सोंसणिकायेचेर नियाळ केला आमच्याय जिवितान हो सोंसणिकायेचो शिगूण वाडूय म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या आदारान मागुया आमच्या ल्हान भुरग्यां पासत मागुया शिकूंक बरी जाणवाय आवय बापायच्या सांगण्या काल तांची वाड जावं देवाच्या मोगान ताची वाड कोर म्हूण मागुया तरणाट्या पासत मागुया जायती आमची तरणाटी वायट रस्त्यार पावलोली आसात घोडी तांची उतरां तांच्या जिविताक सोबनात तांची चाल तांच्या जिविताक सोबना जावं गुंगी वखदां घेवन आनी हेर दुसरें वायट करून घोडी ताणें आपलें जिवीत वायटाक भेटयल्लें आसा तांच्याय जिविताची नवसोरणी कोर म्हूण मागुया जायतीं जाणां घोडी हांगा आयल्यांत आपल्याक सांगाती सोदूंक मेवल्यार पुरो म्हूण भाग्यवंत आंतोनी मुखार मागणें घालूंक जाका आजून पर्यान आपल्या जिवितांत सांगाती मेळूंक ना तांचेय पासत मागुया जायतीं जाणां काजारी जोडपी आसात ताका आजून पर्यान भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना
भावार्थान माग, तुका मेवतलें. जायतीं कुटुंबां तुटपाचे दोशीर आसात, तांचेय पासत मागुया. हांव मागतां ती वोस्त हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळो एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान गरज पर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तरूय तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक वर्तुल्लो वर्तुल्लो नाय तूं, नाय तूं. तोच तोच मिलाग्रीचो मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो वडांतल्यो मिलाग्री करताल्यो. मिलाग्री करताल्यो. ए भोव मोगाळा बोग मोवाला आनी मोगाळ आनी भोगता मोगाळा भोगता सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच तर त्याच दोयाळपणान दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलो एकूच उतर उलो एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो दादोसतालो. तुजे वेंगेन तुजे केळूं. वेगेन केळूं. तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूं. फोड मेळूं. उलोय व्हडा भोगता उलोय व्हडा भोगता तें उतर तें उतर आनी मोजें आनी मोजें किरकोळ किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच सदांच तुज्या उपकारान तुज्या उपकारान रावतले. रावतले. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इचकलोल्या मोक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडत येवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. भाग्यो ते मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रात चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Satatoni Bogda Figliaci Gulicia Tucia Krontar Kelda Baluk Cizuraza Baluk Kelda Munu Satan Galidimi Sombro